मंगळारा रायाचे अव लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। पारंपरिक पद्धतीन भाताची कणसां कापून ती इगर्जेत वेली। उपरांत भाविकांचे हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले। राज्यात चडशा वाठारांनी कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात। दर वर्सा राया हो गोंयचो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता। अव लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक बेसाव दिवपा खातीर ही परंपरा मनयतात। गांवचो लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करता आनी बरी पिकावळ तशेंच कड्डाणाची गिरेस्तकाय मेळची म्हण मागणें करतात। आज व्हड्या अभिमानान आमच्या रायचे फिरगोर्जेन आनी सगळे आमच्या रायकारांक खुशाल जावन हे कणस कातरला आनी जे परी सांगला ते भाशेन आख्खे गोंयांत पयले कणस कातरता ते राय फिरगोर्जेचे जो कोश्टी वावर तातूंतल्यान आख्खे संवसाराक आमच्या गोंयच्या चारूय कोणशांनी शिबडोन वता ह्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता। आज आमची जायती शेतां भाडां जावन पाड जालेली आसतात पूण आतां त्यो सवलती जावन मशिनां दुसरी घेवन आमी हो वावर सुरू केला। पाड जालेली शेतां परतून आमी बरे भशेन जिवाड केल्यान जायतो फूड आमकां मेळटा। ही पिकावळ सदांच मेळूं आमच्या एकूच वावर तो शेतां भाटांचो जो करून आमी सदांच आमी खुशाल आसूं आमी मागता। कोणसा फेस्त मनयताय नेवी सायबीणीचे फेस्त आनी आमी ते कोणसा फेस्त म्हण मनयताय। हे कोणस पयले पाड आमी गांव पयले कातरताय आनी ह्या कणसाची पादर मागणी करून आशिर्वाद जाता की आख्खी सगळी पावसाची पिकावळ आख्खी बरी भाशेन बरी जावं म्हण तेजे आशिर्वाद करता। आनी हे कोणस आमी सगळे बरे भाशेन हें करताय। सगळे हिंदू क्रिस्तांव सगळे लोक येता हे कोणस व्हरून आनी सगळे उमेदीन रायकार आमी हे फेस्त मनयताय। सो सगळ्यांक आमगे रायकार भोंवोन हे तशेंच आमगे पड्डेसान ते रायकार बी सगळ्यांक हांव खुशाल बरी ती नेवी सायबीणीची परब आवडटा। So that we also not only sewing but knitting also. Thank you. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।